मेडिटेशन हाचो कितें रिलेशनशीप आसता की आमकां खूब जाण म्हणटा की मेडिटेशन करपाक जाय बट प्रॅक्टिकली वी से ना आतां कितें आतां मोस्टली लोकांक रॉंग इम्प्रेशन आसा मेडिटेशन म्हणजे दोळे बंद करप बरोबर सो आनी मागीर थोडे न्हिदूनय बी पडटात. करेक्ट एब्सोल्युटली सर मेडिटेशन आनी न्हिदे भितर फरक कितें आसा? न्हिदे भितर आमकां अवेरनेस नासता. मेडिटेशन वी आर डीप इन स्लीप विथ अवेरनेस. आय सी दॅट इज द डिफरन्स. आमकां न्हिदल्यार सुद्दां तूं उठ्ठकी बरें फ्रेश दिसता पळय. करेक्ट पूण तुका जर अवेरनेस आसत मेडिटेशन मेक्स यू डीप स्लीप विथ अवेरनेस. आनी वॉट इज मेडिटेशन? फर्स्ट इज वी हॅव टू गो बियॉन्ड बॉडी. You should not feel body. So 5-10 minutes you go into that. After that, second thing, mental activity. You have to go beyond mental activity. So body, mind, that means your thoughts should be zero in course of time. And spirit. Body, mind and spirit. Once we go beyond the body and mind, you are one with the spirit. You are one with the universe. Your energy is actually energy of the whole universe.